नुस्तें वेवसाय खात्याकडेन नोंदणी केल्ल्या नुस्तें वेपाऱ्यांक माळीम जेटीर नुस्तें घेवपा खातीर भितर घेतले अशें खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी स्पश्ट केलां। सध्या नुस्तें विकपाचो बेकायदेशीर वेवसाय कांय लोक करपाक लागल्यात, देखून वेपार परवाने आशिल्ल्यांकूच नुस्तें विकतें घेवपाक मेळटलें। तशेंच मांडवी सोसायटीत नुस्तें वेवसाय आपल्या ताब्यांत घेवपाचो यत्न करचो ना अशी शिटकावणी मंत्र्यान दिल्या। लोकांक त्रास करपाचो ना। जी जेट्टी फिशर इंडस्ट्री जी आहे, फिशरीज लोकांक दिलेली आहा ते स्टेक होल्डर आहा। प्रत्येक बोटकार जे आमचे कडेन रजिस्टर केल्या ते स्टेक होल्डर आमच्या डिपार्टमेंटान जे रजिस्टर्ड बोटी आहा ते स्टेक होल्डर, आनी तांकां बरें जावपाक आनी तेंचे बरें आनी नव्यान जेट्टी एक्सपान्शन चलता आहा तेच्या पेक्षा आनी एक्सपांड करता जेट्टी कोणाक तेंच्या खातीरूच। आतां समज थंय बोट आसलेल्याकूच दिना आनी फाल्यां जेट्टी नवी मोठी बांदल्या उपरांत नव्यो बोटी करी येयली जाल्यार ते दिवचे ना फाल्यां, तशें जावंक जायना। गोंयची फिशींग इंडस्ट्री आनी फिशींग एक्टिविटी हे हायजॅक करूंक सोदता। हेजो अर्थ गोंयची इंडस्ट्री जी पळय आहा ही खंय तरी हे आपल्या चौकटीनूच आपल्या मर्यादीन दवरूंक सोदता। कोण हायजॅक करूंक वयता? जी कमिटी आहा ती मांडवी फिशरीज कमिटी ते आपल्या भितरूच दवरता। आनी जे ऑलरेडी प्रश्न कितें आहा, जो झगडटा हेणे नवी बोट हाडूंक ना, त्या एका मनशाची आसा तीच आपल्याला ट्रान्सफर केल्या आनी तेजी पयलींची बोट आहा आनी एक बोट तेणें घेतल्या म्हणटा तो की आपले कमिटी मेंबर आहा तेजीच बोट घेतल्या। जो कमिटीक मेंबर आहा तेजीच तेणें एक परचेस केली, एक आनीक दुसऱ्या कडेन परचेस केल्ली आहा, त्याच जेट्टी वयली बोट तेणें परचेस केल्या आनी तेणें परचेस केल्या उपरांत ताका थंय दिना। हे वास्तवीक बरोबर न्हू। गव्हर्मेंट दिता पळय ती इंडस्ट्री वाडपाक, एम्प्लॉयमेंट वाडपाक, लोकांक खंय तरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदो जातलो म्हणून। आयज हे आसलेल्यांक पयस करूंक सोदता जाल्यार फाल्यां ती इंडस्ट्री थंय वाडोवंक दिवचें ना।